कोविड दुयेंती मेळिल्लो तेन्नाच्यान मांगूर हिल वाठार लॉकडावन केल्लो. सुमार 2 म्हयने पुराय जाले. मात मांगूरच्या लोकांचे मागणे सरकार पुराय करना. देखून सोमारच्यान मांगुरांतले लोक उपोशणाचेर बसतले अशें थळावो नगराध्यक्ष सैफुल्ला खानान जाहीर केलां. मांगूर हिलांतल्या लोकांचे मागणे सुटावे करपाक सरकारा कडेन 2 दिसांचो वेळ आसा, अशें सैफुल्ला खान म्हणटा. आमकां 2 म्हयने जावन क्रॉस जावन गेले आनी एट द सेम टायम गव्हर्मेंटाचो आजून कोणाचो आमकां रिप्लाय येवंक ना. आनी आमी सगळे जे मांगूरकार आसात सगळ्या कडेन आमी चालले की आमी कितें करपाचें काय म्हणून. सो ते सगळे तेच म्हणपाक लागलेले आसा की येस आमी फुडें सरपा जाय, आमी आनी फाटीं सरपाचें ना म्हणून. आनीक फाटी गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तशें तुमी बेगीन, फाल्यांचो दीस आसा, परांचो दीस आसा, बेगीन तुमी आमचें कितें आसा तें मागणें क्लियर करात. जे भाशेन आमकां हे रियली त्रास भोगता. फाल्यां ईद आसा, जे मुसलमानाच्या घरान ईद जावपाची आसा, तेजे मागीर गणेश चतुर्थी आयिल्ली आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन तुमी हेजो निर्णय घेवचो. आमकां रियली खूब त्रास जाता मांगरान. आमी तुमकां खरें मनांतल्यान म्हणटात, आमकां भूक हाडटात आनी हें करपाची अशें ना, पूण आयज आमकां फोर्सली रावपा पडटा कित्याक तुमी आमकां इग्नोर करता अशें आमकां दिसता. ज्या भाशेन आमकां आयज पर्यंत रियली प्रत्येक दिसाक दीस त्रास जावपा लागलेले आसा. सो आमकां संडे दीस पर्यंत आमचो एक लास्ट डे आसा. नाजाल्यार आमकां फोर्सली भूक हडतालाचेर वचूंक पडटलें आनी ते आमी मंडे नाल्यार बसतले. आमी सगळ्यांनी वाड्याचे सगळे जाणांनी मेळून आमी निर्णय घेतलेलो आसा. सगळ्यांनी म्हाकाय सांगलेलें आसा. हांव आनीक फाटी रिक्वेस्ट करता की तुमी हेजेर पूर्णपणान वास्कोकारांक, आमच्या मांगूरकारांक स्पेशली तुमी आमकां निग्लेक्ट करनाकात. वायट दिसता, अशें फील जाता की तुमी आमकां निग्लेक्ट करता अशें म्हणून. आयज 2 म्हयने जावन क्रॉस जाल्ले आसा.